The notification will start on 23rd March. Nomination will start on 28th March. Last day of nomination would be 4th April. Scrutiny will be next day, 5th April. Last day of withdrawal is 8th April. Polling is 23rd April and counting is 23rd May. So this is going to be, as of now, the dates for both the parliamentary constituencies as well as all the 3 vacant seats of Goa Legislative Assembly, which is Mapsa, Mandre and Shiroda. पार्टीचे MP कॅन्डिडेट सेम असतले न्हू सिटिंग MP? सेम असतले, कारण आमी इलेक्शन कमिटी नाव धाडटले, ती एक प्रोसेस आसता, तो प्रोसेस जालो की जातले. ओके. आणि बायपोलांचे दोग जाण जे काँग्रेसींतल्यान रिजायन जावन येयले ते असतले? बायपोलाची आतां ती नाव धाडटले आनी सेंटर कमिटी आसली पोला खातीर, ती सेंटर कमिटी फायनल करतली. ओके. एकूच नाव वयतले सिंगल न्ही, तशी आमी 2-3 नांव 2-3 नांव धाडटले सिरियल वायज, फर्स्ट प्रिफरन्स, सेकंड प्रिफरन्स, मागीर पार्टी सेंटर कमिटी डिसायड करता. 2-3 दिसांनी आमची गोंयची कमिटी जातली. 2-3 दिसांनी मागीर ते नाव फायनल करून वयर धाडटले. हय 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 हय. मांद्रे मुरली पार्सेकारान बंड करपाची तयारी दाखयल्या. आयज तेजी मिटींग आसा, कशें कितें हँडल करतले? आमी प्रत्येक कडेन आमचे कार्यकर्त्याच्या बळाचेरूच निवडणूक लडयता. बुथाचे कार्यकर्ते आसूं किंवा मंडळाचे समिती कार्यकर्ते, तेंचे हेतून आमकां फुडें वतले आनी सगळे कार्यकर्ते विश्वासात घेवनूच आमी इलेक्शन लडयता. पार्सेकारा कडेन उलोवणी चालू आहा आनी कितें ना? पार्टी स्तराचेर उलोवणी जाल्या, राष्ट्रीय अध्यक्षा कडेन उलयल्या, मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या आनी कितें निर्णय तो जातलो. लोकसभेक तुमचो रोल कितें आसतलो MGP पार्टीचो? लोकसभेचे आमी 8 दिसांत ठरयतले आनी 2 बायपोल आमी सगळे आतां केंद्रीय समितीचे बैठक ठरोवन एक 5 दिसांक हांवें ठरयतले. ओके. आनी तुमी शिरोडेच्यान कॉन्टेस्ट करतले ते ठरले? शिरोडेचे करतले. हय हय हय. 2 बायपोलान कितें करपाचें उरला ते, आनी लोकसभेचे तुमी 8 दिसांनी 8 दिसांत ठरयतले. लेट जालें तरी तुमी वेलकम करतात. पयलीं अनावन्स जावपाक जाय आशिल्लें तें. ओके. especially by election, but still we welcome and we are prepared. आणि पूर्णपणे गोंयचे लोकूय तयार जाल्ले आसा हिंका घर धाडपाक. आणि कॅन्डिडेट कशे कितें? लोकसभेक तुमचे कोण कॅन्डिडेट आसतले आनी बायपोलांनी कोण कॅन्डिडेट आसतले? ते जातले आनी 20 दिसांनी अनावन्स जातले. आनी गेले मुखाल्ले 5-10 दिसांक सगळे अनावन्स जातले, क्लियर जातले. We welcome the election. We are going to contest both. आम्ही स्टँड कितें घेतलेलो, these bipoles are forced on the people unnecessarily. यांचे पळय नाच पळय न्हू, पॉलिटिकल नाच, ते पॉलिटिकल नाच हे सादोवपाक हे लोकांचे बायपोल हे करता. म्हणून आमी तो स्टँड घेतलेलो. बायपोल आमी पडचे न्हू, पण तरी पूण आमी विचार करता, कित्याक आमचे कडेन कॅन्डिडेट आसा, 1-2 कडेन तरी आमचे कडेन कॅन्डिडेट आमकां अवेलेबल मेळ्ळ्या. आमकां शिरोडा, म्हापसा